मडगावात सेंट जोसेफ हायस्कुलाचे बालरथ बसीत स्पार्क जावपाची घडणूक घडली. सुदैवान व्हड दुर्घटना टळ्ळी. वेळारूच विद्यार्थी आणि पालकांनी हो स्पार्क पळयिल्ल्यान रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केले आणि तांणी घडणूकथार येवन मजत कार्य केले. सरकाराच्या आदेशाप्रमाणे 15 वर्सां वयर जाल्ल्यो बसी स्क्रॅपाक दिवपाक सांगिल्ल्यो. मात ह्या बशीची जेन्ना चाचणी केली तेन्ना ही बस बऱ्या स्थितीत आशिल्ल्यान 1 वर्साचे एक्सटेन्शन दिल्ल्याचे मुख्याध्यापिका सिस्टर मारियान सांगले. काय वायट जावंक ना. आमची बस तेणे सकल हाडटालो तो तेन्ना आमचे भुरगे आशिल्ले तेका हांवें थिंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान धाडपाक दिल्ले. तो बस तेणे स्टार्ट मारलो तेन्ना सकल स्पार्क्स येयले बसयाचे. आतां बॅटरी म्हणून ती उजो पडला म्हणून आमी भुरग्यांक धांवन येवन म्हाका ऑफिसान सांगले. मागीर हांवें धांवन येवन मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक आपयले आनी हे लोक आसलो आमचो नेबर्स तेणे रोखडेच ते फायर एक्सटिंग्विशर यूज केलो आनी आमचे हिसपाचे आमी घेवन धांवन येयले. दोन आमचो स्टाफ येयलो आनी मागीर ताणें बंद पावलयलो तो तेन्ना म्हणल्यार फायर ब्रिगेड येवन तेणे हें केलो कोणी हय पूण कोणाक कांय जावना. कोण भुरगीं बीन भितर कोण नाशिल्ले. भुरगीं इस्कॉल 145 न्हू सो तेणे बास तेणे हाडली ती सकल हाडली ती तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हातो थिंगा वचून नेपाळ भुरग्यांक 15 इयर्स जाली ती आनी आमी एक वर्स तिचे लागीं हें मागलेलें डिपार्टमेंटान आनी तेणे आमकां एक वर्स दिल्लें कित्याक आमची बस बरी आहा म्हणून चलता म्हणून ती म्हणून. पूण ती 1 वर्स जालें आतां. आतां ना आतां जुनानसून स्टार्ट केल्या न्हू पूण आतां बसाचें कंडिशन बीन तशें बरें आसा. कंडिशन सगळें बरें आहा म्हणून तेणे आमकां आनी एक वर्स दिल्लें पास करून पास जाल्ली डिपार्टमेंटान नवी बस आमकां येवचें ना म्हणून फुडें मेळचें ना म्हणून बस नाय म्हणून तेचे लागीं आमची भुरगीं पयस जाल्यार तातूंत दाबोळ्ळी आनी बोर्ड हावसिंग बोर्डांतून येतात सो आमचे लागीं आनी कांय ना कन्विनियन्स भुरग्यांक. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील.